आज धंदो कितें जाला मदीं बंद पडलेलो पण परत सुरू जालो. पण आज परिस्थिती अशी तुम्ही सांगता तें सगळें खरें. आमकां काय गव्हर्मेंटाच्या एगेन्स्ट वचपाचें ना. पण जर तेंच्यांनी जर बंद करपाचो निर्णय घेतला बऱ्याक लागून जाल्यार अवश्य तेंच्यांनी करचें. पण त्याच बरोबर आमकां रस्त्यार उडोवचें न्हू. कारण आमी जर सरकारी जर नोकर जर आसले जाल्यार आमी पेन्शन बी कितें तर मेळटलें न्ही आमकां सेटलमेंट. आयज म्हाज्या सोसायटीक 31 वर्सां जालीं. आयज खूब वर्सां हांव चलयतां. तातूंत आयज आमकां उत्पन्न अशें व्हडलें कांय ना. आनी आयज सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी बाकीच्या हेतून जें कितें स्कीम कितें काडल्यात, एक बाबा एक 700 रुपया घालून लोकांचें हें करपाचें, तातूंत आमचो कांय फायदो ना. कित्याक हे फुडें फुडें बंद जावपाची परिस्थिती आसा आनी त्या परिस्थितीक लागून फाल्यां आमी बेकार पडटले. तातूंत आमचो फुडलो विचार सरकारान करपा जाय. कित्याक आमकां आतां काय फुडें जॉब मेळपाची शक्यता कमी आसा. सोसायटीन ना म्हणल्यार 30-35 वर्सां जालीं. पयलीं बाबा चलयतालो. बाबा फाटल्यान बाबा एक्सपायर जालो. आतां बाबा फाटल्यान ट्रान्सफर म्हज्या नांवार करपाक थ्रू इम्प्लॉयमेंट कार्ड कट करून म्हाका इम्प्लॉयमेंट कट करून ही सोसायटी म्हज्या नांवार केल्या. आतां फाल्यां जर गव्हर्मेंट फाल्यां बंद करपाक सोदता तो पब्लिकान तो म्हणटा न्ही 700 रुपया घाला. पूण आमचें कितें? फाल्यां म्हाका बायल आसा, भुरगीं आसा, तेंचें फ्युचर कितें म्हाका सांग पळोवया. आमी खंय वचपाचें? हांव सन ऑफ अ फ्रिडम फायटर. म्हाका तुमी जॉब दितले सांगा, हांव करपाक तयार आसा जॉब. आमची जी अपेक्षा आहा कितें, आमी आतां आमकां सगळी तुका कमी मेळची ना. तेन्ना आमकां तेंच्यांनी खंय तरी कितें तरी आमचें बेनिफीट पळोवन आमकां कितें ना कितें दिवचें. हें आमचे कडेन बंद केल्यार आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. पूण आमकां कितें तरी तेंच्यांनी दिवपाक जाय अशी आमची अपेक्षा आहा. आता कितली वर्सां जाली तुमी ही सोसायटी चलयता? कमीत आतां 30-40 वर्सां चलयता. हाचेर आमी नागरी पुरवण खात्याचे मंत्र्याकडेन उलयले. ताची खंय मुख्यमंत्र्या बरोबर शेनवारा मिटींग आसा. केंद्र सरकारान गोंय सरकाराक एक पत्र बरयलेलें आसा की जो बेनिफीट जो आमी FCI कडल्यान घेतात, फूड ग्रेन्स जे घेतात, ते फेअर प्रायस शॉप जी आसात ते तुमी बंद करून डायरेक्ट तेंच्या एकाउंटाचेर पयशे ट्रान्सफर करपाचो एक सजेशन्स आयिल्ले आसा. पूण ह्या संदर्भान हांव ज्या दिसा हांवें टेक ओवर केलें त्या वेळाच्यान हांवें खुबशे संपर्क म्हजो चालू आसा. कित परतें हें योग्य आसतलें त्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न चालू आसा. आनी सगळ्या कडेन कम्युनिकेशन केले नंतरूच आय वील कम आउट विथ द सोल्युशन विथ द कंक्लुजन. DBD करप का एज इज इट जी एक्झिस्टींग जी पॉलिसी आसा ती फॉलोअप करप हाचे निर्णय विदीन एक आठवड्या भितर जातलो. आनी त्या संदर्भान CMA कडेन एक बैठक आसा 7 तारखेक. हांवें काही फ्लॉस जे कितें आसात किंवा एडवांटेजीस कितें आसात किंवा डिसएडवांटेजीस कितें आसात ह्या संदर्भान पूर्णपणे अभ्यास केल्लो आसा. आनी दुसरी एक गोश्ट आसा की हांव जरी आज आमदार जर जालो ते ह्या फेअर प्रायस शॉपांक हांव ल्हान बारकेली पिशवी घेवन त्या सोसायटीनी वचणारो मनीस म्हणजे कितें परिणाम ताजेर जावपाक शकता हेजी पूर्ण जाणविकाय म्हाका आसा. पूण एकूच गोश्ट गोंयकारांच्या हिता खातीर आनी हिता साठी निर्णय घेतलो हे ह्या वेळाचेर म्हणजे समस्त गोंयकारांक एक एश्युरन्स आसा. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार.